सो गाइस पळय आता हे आमचे नो सबस्क्रायबर हेच्याकडे हांव शिवपाक येयला चुडीदार म्हाका पळय येयलो म्हणटा थंय मसाला डोसा हवय थंयच्यान हांगा चलत येता म्हणल्यार थकपाक जाल्या मुगो न्हू हाय गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय व्लॉग कशी आसात तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात सो गाइज आयज न्हू हांव मातशें लेट उठले म्हटल्यार सकाळचे 12 उठले आनी सकाळचे 12 उठले 12 सकाळ जाता ना 12 तर आफ्टरनून जाता हय मातशें लेट जालें पळय दनपारचे सकाळचे उठच्या जाग्यार दनपारचे उठले 1 वराचो फरक 11 उठलेले जाल्यार मॉर्निंग उठलेले आसले आनी 12 उठले म्हणून आफ्टरनून जालें न्हू आनी म्हाका अवीचो फोन की फटाफट न्हेस आनी रेडी जा म्हणून कित्याक की तेणें दिला गाडयेचे पार्ट्स ते हाडपाक जाय आनी म्हाका न्हू एका वटेन सारकी चुरचुरोन भूक लागल्या आनी आतां न्हू सारकी वाजल्या दनपारची 2 आयज हांव कितें चिंत्ता सांग अवीक बरो फटको घालप म्हणजे कितें सांग आयज ताका सांगता म्हाका लंचाक भायर व्हर म्हणून आतां दनपार तर जाल्या कांय खांक तर ना जाल्यार ऑब्वियसली तेणी तर म्हाका लंचाक व्हरपाकूच जाय कितें म्हणटात तुमी आनी हे टी शर्ट म्हाजेर कशें दिसता हे न्हू हांवें टी शर्ट बोडगिनी न्हू जात्रेक घेतलेले कळ्ळें तुमकां फक्त 200 रुपया हे टी शर्टाक पळयात काय बरें दिसता तें न्हू आनी रेड कलर म्हाजेर चड सूट जाता अशें म्हाका दिसता तुमकांय बी अशें दिसता जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट करात आनी सांगात कळ्ळें तुमकां तुमी सांगतलेत जाल्यार हांव परत मागीर ह्याच कलराचे आनी एक टी शर्ट घेतले आतां वेट करता हांव केन्ना येता तो फटाफट येयल्या पुरो त्या मेरेन हांव आयकता हे बाय हे सॉंग पयलींची सॉंगां म्हाका खूब आवडटा आयकपाक सो गायज आतां वाजल्या दनपारची 3 आनी आमी वयता साखळे अमीचे सामान हाडपाक कसले तरी गाडयेचे न्हू रे आमी आनी मागीर आमकां थंयसर भोंवपा सारकें दिसलें जाल्यार आमी थंय पयलीं भोंवपाक वयतली अरे म्हाका भोंवपाक व्हरा म्हाका फोटो थंयसरूच भोंवनो नाका सांगता तुका भोंवपाक व्हर म्हटलें तर थंयसर रावंड मारता जाल्यार भोंवोन म्हणटा तशें जाता तें तू सामान धरपाक म्हाका व्हरताय मरे लॅपटॉप मोडला त्याच्या बद्दल हांवें लॅपटॉप मोडूंक ना सांगता तुका हांव लॅपटॉप चलयताले तो आपशीच बंद पडलो आसलो तसो म्हाज्या हांवें आलमारीत घालून दवरलो हांवें मोडूंक ना मोडेत ना सो गायज अवीचें कितें काम आसलेलें तें जाल्लेलें आसा आनी आतां आमी येयल्या हांगासर चाय पिवपाक न्हू अवी तूं म्हाका एक मसाला डोसा दिवन फटयताय मरे तूं म्हाका स्वस्त बी मस्त काम झालं ना पप्पा येयलो म्हणटा थंय मसाला डोसा तेणी म्हाका कितें सांगलेलें जाणा तूं आपणा बरोबर यो सामान धरपाक आपूण तुका लंचाक बरो भायर व्हरता आनी पळय हाडलो म्हाका तो मसाला डोसा खावपाक स्वस्त बी मस्त तूं म्हाका रातचो डिनराक व्हरतलो मरे मागीच्या मागीर चालू करूया काम आता क्रिस्पी सो गायज आमी वयता आतां टेलरा कडेन आमचो वाडदिवस हा देवळांतलो देवीचो बर्थडे ताका म्हाका ड्रेस शिवपाक जाय आसलो चुडीदार ते शिवपाक लागून ह्या फावटी आमचे क्यूटच्या सबस्क्रायबरा कडेन वयता बरें शिवता खंय ते हांगा अशें शेतांतल्यान वयचें पडटा बरें म्हाका हांगासले वातावरण पळोवंक जाय आसलें लोक पळय रोंपे लायतात हे पळय जमीन देख के चलो नहीं तो डायरेक्ट खेती में पळय अळसाणो पळयात किसको उधर उधर किसको उधर उधर हाँ छुप छुप के आ रहा है बोल रहे हैं छोड़ूंगा नहीं पीछा पळय अळसाणो हे मिरसांगेचे रोंपे हावय
थंयच्यान हांगा चलत येता म्हणल्यार थकपाक जाल्या मुगो न्हू. पतंग बितंग उडयता आसतना थकपाकूच जायना. हांगासर पळयात तांबडी भाजी. स्कूल जाती हूँ. ह्योच रस्त्यातल्यान स्कुलाक वयता खंय मनीषा. ही गावठी भेंडे पळय. ये मस्त लगता है भिंडी, मालूम है खाने को. हाँ अभी इसको लगेगी. ये देखो फूल आ रहे हैं. ये हाँ कल डालता अब. उसे पता है मैं मारूंगी करके. उसके लिए आगे भाग गया. शेतान बरें दिसता. ग्रीन ग्रीन बसपाक कोणी. ये देखो पानी का रास्ता हे है. हाते कितें गो घातले नाप दिसता नो. कितें ते दूधी. ते दुदी खबर ना. देवाक खबर कसली ती. सो गायज पळय आतां हे आमचे न्हू सबस्क्रायबर हेजे कडेन हांव शिवपाक येयला चुडीदार म्हाका वाडदिवसाक. तुमकां बी शिवपाक जाय जाल्यार हेजे कडेन शिवून घेवं शकतात तुमी. शॉर्ट न्हू. टू स्वेटर. हां नाका नाका इतलो इतलो. हय हय. आतां केन्ना येवपाचें हांवें. केन्ना तो 10 तारखेक मुगो ये. हय 10 तारखे. यो 5 तारखेक. ओके ओके बेगीन जाल्यार बेगीन दिता. ओके कॉल करता. तू फोन मार म्हाका. ओके डन. तुका शिवोंक जाय गो. यो मागीर मम्मी घेता. बरें येवया मागीर हेजेच कळय दी. कळ्ळें. सातेरी देवळांतले. सो गायज हांवें चुडीदार शिवपाक दिला आनी बरें दिसलें म्हाका तेका मेळोन. आनी आतां म्हाका मातशें लागल्या तान कितें खांग कशें दिसता प्यारी समझ गई. तुका गो. लेकिन किधर मिलेगा, इधर नजदीक दुकान ही नहीं है, सब खेती ही खेती है. तो वही रहा. कैंटीन है पर उधर से ऊंचाई चढ़ो हाँ फिर जाओ. उतना पाशियस हम लोगों के पास नहीं है. इससे अच्छा घर जाओ और आराम से पानी पी लो. और फिर बाद में हम लोग 7 टाइल्स गेम खेलेंगे. हाँ आज हम लोग खेलेंगे 7 टाइल्स गेम. सब बच्चे लोग रुके हैं हम लोग के लिए. मगनान सांगला दीदी जल्दी आओ आ म्हणून. 15 मिनट गिन के रुकेगा. नहीं तो कहेगा दीदी लेट हो गया. अभी नहीं लेट हुआ, अभी उजाला है थोड़ा. खेळू शकता आम्ही. ॲक्च्युली खेळपाचो टायमींग ह्योत नाजाल्यार मागीर तकली बिकली दुखता सारकें न्हू. ज्यादा धूप भी लगता है. हय हांगा न्हू म्हाका बरें दिसता येवपाक. पळय दोनाय वाटेन झाडां आनी वचून चलप आनी सायडीन भाजयो बिजयो पळयात. ए रॉकी गो पता नहीं गया वो घर. गेलो आसतलो न्हू घरा. म्हाकाय तोच दिसता. बोल सर्च करून गेलो मेरे को आसतना. बुला के नहीं वो खुद आया. आम्ही खा पळयल्लो तेका. आमी वयल्यान तेका म्हटलेलें चल चल घरा चल घरा म्हटलेलें आमी. अरे कहना क्या चाहते हो. इधर ही होगा. खेल रहे हैं सब लोग. हेंच्यांनी केलें मुगो स्टार्ट खेळपाक न्हू. ये हमको छोड़ के कोण हम लोग इधर से कहाँ देख रहे कोण कोण यो खंयच्यान येयलो गो. हैं. कहाँ से आ गया रॉकी. आमकां दिसलें गेलो म्हणून मुगो. वो रॉकी है. हमें छोड़ के ही नहीं जाता पीछे पीछे. अरे वाह क्या मस्त नजारा है. दिल गार्डन गार्डन. दिल गार्डन गार्डन हो रहा है. कोण यूकेच्यान बी आमचे ब्लॉग पळयता ती ह्यो जागो खूप मिस करता आसतलो न्हू गो. शेत हरी भरी सब्जियां और सामने सन. और सामने सन और ताजी ताजी हवा फ्रेश ऑक्सीजन नो. हे अजून मरोंक ना तोंड. हेतून सोरोप आसतलो नहीं नाही होगा ना. भाग गए होंगे.
सुबह सुबह इतना कड़क धूप लगता है और शाम को देखो ऐसा लग रहा है धूप ही नहीं लगाई हा मस्त बांगडे आणि एकदा फ्राय करूंक जाय इसमें ना हय गावात आसात न्हू पळय कितले म्हाका एक सांगात पळोवया बांगड्या शिवाय आनीक कसले नुस्तें बिस्तें भाजू येता गावतान जावं आनीक कितें जाल्यार प्लीज म्हाका सांगात कमेंट करून आमी मागीर ट्राय करतली खूब दीस जाले आमी काय करूंक नासले सो आमकां हें करूंक कशें दिसता चिकन टंगड़ी कर सकते हैं चिकन तंगडी पळयात तुमी सांगात आमकां बांगड्या शिवाय आनी कितें भाजू येता ते गावतान त्या हिशोबान आमी करतली हय कमेंट करून सांगात आमकां तुमच्या सजेशनाची खूप गरज आसा हम एक दिमाग कैसे करेंगे हाँ हम दोनों का मिला के दिमाग एक ही होता है आवय म्हाका न्हू रसना पिवंक कशें दिसलें टँक तुका हय न्हू सॉफ्ट ड्रिंक न्हू हा रसना पिवंक कशें दिसलें टँक पिवंक कशें दिसलें मेरे को पेप्सी पीना है किधर इधर मिलेगा से चलते हैं उधर से आगे से इधर से उधर बीच में रास्ता हे है पळय सूत पळय कोणाचे हे सूत उनका ही होगा वो गौरव का दादी हाँ ये बॉल से हाँ अच्छा है ना हाँ ये क्या कर रहा है रे नहीं लगता है इससे दिखा रहे 7 टाइल्स ये देखो मेरे को इतना सारा मिला है खेती में ये सब जो मिला ये सब केची का था ये वो ब्लैक वाला सब गौरव का है वो एक पागल लड़का आता है उसका है तो मैंने जो खेती में मिला वो सब ले लिया अब इसे चुराना बोले कि मिला हुआ बोले समझ नहीं आया नहीं गॉड गिफ्ट बोलेंगे खुला है खुला है अरे मगन का मोय मोय गाइस आम्ही आता खेळपाक स्टार्ट करता 7 टाइल्स ए मत मारो रे टूटते बस तू 7 है मेरे वो और बाकी के बता तू आएगा रे खेलने को नहीं नहीं तो रोएगा वो समझो बॉल बैठ गया तो रोने का नहीं यार वो तो नहीं खेलना कच्ची कैरी हां इसको मत मारना अबे खेलेगा ही नहीं ये लगा दे हाँ सबसे नीचे ये तो बहुत भारी हो गए रे पत्थर टाइल्स ही लगा दिया मोटा सा टाइल्स है गिरेगा ही लीन जगह पर लीन नहीं वो हाँ देखो दिमाग मनीषा का दिमाग मेरे को नहाना है डांस कर ले मगन तेरी बहन रे पुष्पा अभी गई ना तुम लोग आ रहे थे तो अभी गई अभी सुन लो रूल सुन लो मैं हाँ। फर्स्ट मारूंगा टॉस होगा 2 टीम निकलेगी हाँ मेरा दीदी हाँ अरे गले लगा तुम दोनों हाँ अच्छा मैं और ये ठीक है और कच्ची कैरी कच्ची कैरी मेरी टीम में ठीक है ले ले कच्ची कैरी मेरी टीम में आ जाए ये देखो मेरी टीम ये सबसे तुम्हारा पहले। है ये मेरा है कहाँ चप्पल से टॉस कर रहे दीदी सिक्का दीदी सिक्का ही सिक्का नहीं है मेरे पास आया हुआ मैं एक चीज से कर दूं हाँ एक चीज से किसी के बाद 1 रुपया दो रुक, मैं एक चीज अच्छा ये क्या है ये देख वो कैरम का ये थी कैरम का हाँ हाँ सही समझ ही नहीं आएगा उसमें समझ में आएगा हाँ चल ये देख इसमें एफ लिखा है इसमें गंदा है हाँ चल हाँ हमारा एफ वाला है हमारा गंदा वाला है किसका कौन सा है गंदा हाँ देखो ये एफ लिखा है ना हाँ और ये गंदा है हाँ कैरम का लेके घूमते रहता है तुम्हें पाया था कहीं बोलो कौन सा है एफ आया कैसे ए चीटिंग चीटिंग एफ आया था मैं बोल रहा मैं चलता है ए हमारा आ जाओ दीदी चलो हमें ये कर पा हम हाँ आ जाओ ना माँ तू वो मेरे पे पीछे जा हाँ बस है जिसका गिरेगा वो मारेगा हाँ मारो अरे 3 चांस है हाँ? 1 हो गया भागो अरे पागल ये खुद क्यों लगा रहा है रे अरे तू खुद क्यों लगा रहा है पागल है क्या रे तू उसके टीम में है मेरे
पागल है लगता है. बोल ले दे मेरे को पड़ी पहले लगा ना. पहले लगा और बाद में ये हुआ दीदी हाँ. मोबाइल बंद करो. अभी देखो सब लोग ने गेम देख लिया अब हम अभी ये ट्रायल था. मैं मारता हूँ हटो. गाड़ी. हाँ ट्रायल था. इसने भी हिलाया ना पहले. हाँ इसने मिलाया था ना. हाँ सो गाईज आयज केल्या लेफ्यांची कडी आणि लोणचे कितले घातला रे बाबा माझ्या. आणि थंय लेफ्यो भाजलेल्या. चला करता काम चालू. गाईज आयचो ब्लॉग तुम्ही पहिला आसतलो न्हू. अंकिता न्हू आपणाचे कपडे स्टिचिंग करपाक दिल्लेले आसा प्रिया कडेन. ओके आनी ते न्हू खूब बरे कपडे शिवता. तुमकां कोणाकूय शिवपाक जाय लागींचे लोक कोण वळखता जाल्यार कायंडली गो अँड विजीट. ओके नंबर आमी शेअर करूं शकना चेडू भुरगे ते. सो सॉरी. सो तुमी वचा आनी तेजे कडेन तुमचे कपडे शिवा. आनी मेन म्हणटा पळय ते आयज न्हू म्हाका बेगीन न्हिदोंक जाय. फाल्यां सकाळीं फुडें वचोन लँडींग रावोंक जाय एरोक्साची सर्विसींग करपाक. सकाळीं 7 उठ्ठलो 8 पर्यंत सर्वीस सेंटरार. मागीर फुडलें नाल्यार कितें जाता जाल्यार लोक पयलींच येवन रावता मागीर गाडी बेगीन भितन घेयनात. यामाची सर्वीस सारकी थर्ड क्लास आमच्या गोंयांत. म्हापशेची सांगता तुका. ती पणजे बिणजे ते म्हाका खबर ना पण हांव डिसायड करता नेक्स्ट टायम पणजे करपाक. सो लेट्स सी. पण बेगीन उठचो पडटलो सकाळीं. सो फाल्यां मेळटा तुमकां. फाल्यां तुमकां एक गजाल सांगूंक विसरलो. पर्वरी तुमकां हांव मेळटलो पर्वरी. कितें आसा जाणाय एक्झिबिशन आसा. सो थंय मेळटलो तुमकां. ओके चला हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या व्हिडियोन. चॅनलाक सबस्क्रायब आनी लायक करपाक विसरो नाका. बाय बाय.